गोय प्रदेश काँग्रेसीन शुक्रारा दीस खासदार श्रीपाद नायकान दत्तक घेतिल्ल्या इब्रामपूर गांवांत भेट दिली। थंय वचून गोय प्रदेश समितीच्या वांगड्यांनी इब्रामपूर गांवांतल्या लोकांबरोबर चर्चा केली। तशेंच खासदार श्रीपाद नायक संसद आदर्श ग्राम येवजणे सकयल इब्रामपूर गांवांत कितली उदरगत केल्या आनी थळाव्या लोकांक ताचो कितलो उपेग जाला हाची म्हायती घेतली। तेन्ना थंय हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी गोय प्रदेश काँग्रेसीच्या वांगड्यांक म्हायती दिली। जेन्ना पूर्णपणे जबाबदारी स्वीकारता की हो हांव 5 वर्षांत गांव आदर्श करतलो, म्हजी नैतीक जबाबदारी जाता की त्या गांवाचो उत्कर्श हांवें करप। ही म्हजी नैतीक जबाबदारी। मागीर म्हाका सरकारान सहकार्य करूं ना करूं, ग्रामपंचायतीन भाग घेवं ना घेवं, पूण म्हजी नैतीक जबाबदारी हांवें तुमकां साखर दिवन हांवें तुमकां कमिटमेंट केला की हो गांव म्हजेर पळयात दत्तक आतां आमी धाकटे भुरगे आमी दत्तक घेता, आमचे स्वताचे भुरगे आमी ताका दुबाव करता, स्वताचे भुरगे जशे आमी वाडयता तशेंच ताका संस्कार दिता, तशेंच ताका एडुकेशन दिता। दत्तक ह्या अर्थान ताणें हो गांव उत्कर्श करूंक जाय आशिल्लो, आदर्श करूंक जाय आशिल्लो आनी इतको आदर्श करूंक जाय आशिल्लो की सबंद गोंयांत हाचो आदर्श थंय वयर पडपाक जाय आशिल्लो की गोंयांत एकूच गांव आसा इब्रामपूर, तो थंय खंय तरी कमी पडला। लोकांचे बिकाचे तुमी उलयले ते बरोबर आसा, हांव अमान्य करिना, पूण हो भावून खंय तरी ह्या गांवाचेर अन्याय केला वा निश्चित। तुम्ही आमकां आयज सांगता जी गोष्ट सारकी आहा, पूण काम हे एकाही कोणाकडे जावं शकना। मी सांगतोय आता हो दत्तक गाव गेला, दत्तक गावात काय केला, कोणाचा काय केला? मोठे मोठे खुर्चीवर बसण्याचा काम आली, बारक्याचा काही एक जावंक ना। गोय प्रदेश पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष उमेश तळावणेकारान तांकां मतदारांची ताकद कितली आसता हें समजोन सांगलें। तशेंच एक फावट काँग्रेसीच्या फाटल्यान रावपाची विनवणी केली। पण आयज लोकशायेन जर लोक आमच्या फाटल्यान आसले तर आमदाराक सुद्धा नमोवपाची ताकद आमच्या लोकांक आसा। पक्ष सगळे सायडीक दवरला, ते आयज तुम्ही करपाक कमी पडल्या। तुम्ही कोणाक तरी भियाता, झटपण आहा तुमचे, आसपाक जायना ते। आयज लोकशायेचो जो अधिकार हो गाजयतलो तो मागीर कोणूय आसो। आयज आमचो स्टेटाचो अध्यक्ष येयला गिरीश बाब, तुम्ही म्हाका हांगासर केन्नाय फोन करा, हांव तुमच्या समस्या तुमच्या फाटल्यान काँग्रेस आसतली। हांव राजकारण करिना, पण हांव एक व्यक्तिगत तुमकां एक आश्वासन दिता, ते आमच्या स्टेट पक्षा पर्यंत हांव पावयतलो। पण आमी खोटी आश्वासन दिना, हो चवाटो आसा, हे लक्षात घाल। तुमकां आमी खोटी आश्वासन दितना, पण तुम्ही आमकां एकदा प्रेम दिवन बघा। संसद आदर्श ग्राम येवजणे सकयल केंद्र सरकार जाय तो निधी खर्च करता। गांवांतल्या लोकांक गरजेच्यो सगळ्यो सोयी मेळचे असो तो हेत। मात आमच्या खासदारान तातूंतले कितेंच करिनासतना प्रसिद्धी मेळयली अशें रमाकांत खलप उलयलो। खरें म्हणजे ह्या कालावधीन 2 गावांचो संपूर्ण विकास करून ते आदर्श गांव म्हणून जनतेसमोर येवंक जाय। ह्या योजने खाली काय काय कामां आसात हेची माहिती त्या योजनेतच आसा। त्यात रस्ते योजना, पाणी पुरवठा योजना, समाज स्वास्थ्य योजना, प्रत्येक भारत स्वच्छ भारत योजनेखाली प्रत्येक घराक ही संडास पुरवण्याची योजना, शेती हो शेतीप्रधान गाव आसा त्यामुळे शेतीचो सर्वांगीण विकास, तिलारी सारखे प्राणी ह्या गावात हाडले, त्यानंतर ते पाणी गेल्या 10 वर्षांत किंवा 5 वर्षांत निदान एकरामध्ये क्षेत्रफळ कितले वाढले आणि उत्पन्न कितले वाढले। दूध उत्पादनासाठी हो गाव प्रसिद्ध आसा, केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आसा, आपल्या ऊस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आसा, फुलांसाठी प्रसिद्ध आसा, सगळ्या प्रकारच्यो आसात। पण ह्या योजनेपैकी निश्चित ह्या विकास योजनेखाली घडले कितें हे ज्या वेळार आमी ग्रामस्थांकडे चर्चा केली त्या वेळार एक निराशाजनक चित्र आमच्या समोर उबें रावलें। इब्रामपूर गांवांत कितें उदरगत जाल्या ती समजून घेवपा खातीर आमी इब्रामपूर गांवांत आयले, मात उदरगत सोडाच, तांकां दिल्ली आश्वासनां पासून पुराय केली ना अशें प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगलें। हांगा कितें फरक पडलो? ह्या खासदारान हो गांव सिलेक्ट केलो, बऱ्यो पब्लिसिटी जाल्यो, सगळें जालें, पूण गांवाची परिस्थिती कितली बदल्ल्या? ह्या ग्राम योजनेचो फायदो ह्या लोकांक कितलो जालो? त्यांच्या जिवनाचेर कितें बदल येयलो, कितें बदल पडलो, हेजें सगळें समजून घेवपाक आमी आयज आयले। आनी चित्र इतलें निराशजनक आसा की खासदार स्वताक सांगता की ह्या योजने खाली केंद्रा साकून आपणे 10 पैसे हाडपाक शकलो ना। ह्या योजने खातीर जी मिटींग जाली त्या मिटींगेक वेगळे वेगळे प्रश्न उपस्थित केल्ले,
तातूंत आशिल्ले जी लायट वीज परत परत वयता आनी लोकांक हैरान करता ती रेग्युलर करपा खातीर. तेजे नंतर गांवांक सगळ्यांक टॉयलेट बांदपाक जाय, गायी म्हशी दवरपाक एक शेड बांदपाक जाय. तेजे नंतर एक फुटबॉल ग्रावंड, पिवपाची उदकाची सोय आनीक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्कीम आसा तेचो लाभ सामको 100% ह्या गांवांक दिवचो. आनी तेजे खातीर एक वर्कशॉपाची योजना, भाजी जी पीक जाता ते भाजयेचें पीक सांबाळून दवरपाक एक कोल्ड स्टोरेज. सो अश्यो वेगळे वेगळे डिमांड, रस्त्या वयल्यो लायटी सगळे बेजीक त्यो सारक्यो रेग्युलर चलच्यो. सो हे सामके बेजीक, हाका खर्च कांय येनासतना ह्यो योजना जावपाक शकताल्यो. आनीक जाल्यार एक आदर्श गांव म्हणजे तितून भितर आमी तेही प्रश्न केले की कितली ह्या योजनेच्यो केंद्र सरकाराची जितली योजना आसा त्यो योजना ह्या गांवांक पावचो हो उद्देश आशिल्लो त्या फाटल्यान. सो इतली निराशजनक आसा ती एक योजनेचो फायदो ह्या गांवांक पावलो ना. ह्या गांवचो कांयच कायापलट जालो ना, म्हणजे हेजेर फर्क कांयच पडना की आदर्श गांव जावन जो एक तेजो फायदो मेळपाक जाय आशिल्लो तो कांयच जालो ना. ते सांगता 7 कोटीचो खर्च केलो म्हणून. 7 कोटी तो आमदारूय म्हणटा ते आपणी केल्यात राज्य सरकाराचे, आनी तो खासदारूय म्हणटा ते आपणी केल्यात. म्हणजे हातूंतल्यान आतां खरें कोण उलयता फंड कोण उलयता खबर ना आमकां. केंद्रांतल्यान काय हे पयशे येयल्ले ना हे जाहीर आसा. तितून भितर आमी चॅक केले जॉब्स कितले क्रिएट जाले, एम्प्लॉयमेंट कितली क्रिएट जाली ह्या सगळ्या योजनेंतल्यान. म्हणजे थंय तें जाता तेन्ना एक वेगळो फरक लोकांच्या जिवनाचेर पडटा. पूण इतली निराशजनक गांवकारांची उलयता आसतना कळ्ळें की थंय कसलोच फरक पडलेलो ना, तेंचें जिवन कसलेंच बदललेलें ना. आनी जर तेंचें जिवन बदललेलें ना कसल्या बऱ्या हेचे खातीर जाल्यार म्हाका दिसता ते सामकी निराशें. ते म्हणटा थोड्यांनी तर खासदाराक पळयलोच ना. म्हणजे 5 वर्सांची हेजू जेन्ना हो एक त्या योजने खातीर एक आदर्श गांव म्हणून घेता थंय तेजेर खासदारा कडेन बसून थंय चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली, तेंचे कडेन उलोवणी जावपाक. ते ना, एक खंय तरी ऑफिसरान मिटींग घेतल्याक आनीक तेजो जाहिराती जाता, तेजो पब्लिसिटी जाता, पूण जमनीर आयज कांयच ना. ही एक निराशजनक. तुमकां कितें दिसता की एकंदरीत ह्या गांवांत तशें कांय केल्लेलें ना अशें तुमकां दिसता काय? एकंदरीत हांव म्हणना, गांवचे लोक म्हणटात की तसो कांयच बदल हांगा दिसना. ते पयशे खंय येयले आनी तेणी कितें केलें म्हणटाच कांय खायना. आमचे कडेन सादी बसोन बाचाबाच सुद्दां त्या खासदारान केली ना. आश्वासनां खूब दिलीं, खुबशे कितें तरी बदलतले म्हणून. एक जॉब सेंट्रलाचो ह्या गांवांक पावलो ना. म्हणजे थंय अवेरनसूच ना.